समेस्त भाविकांची नदर लागून राविल्ली मयेची फामाद माल्याची जात्रा जातलीच असो भाविकांक विश्वास आसा। मुळगाव आणि मयेच्या केळबाय देवीची पेट वांगडाच चवाट्याचे वचपाचे परंपरेत ओनूय खंड पडलो तरी लेगीत फाटल्या वर्सा प्रमाण ओनूय मयेची फामाद माल्याची जात्रा जावपाची आस्त आसा। मिरेस्तारा मयेची फामाद माल्याची जात्रा जातली अशें कळटा। पळय, मुळगावच्या श्री केळबाय देवीची पेट वाजयत गाजयत मंगळारा फातोडेर मये गावात पावली। माल्याच्या जात्रेकडेन संबंध आशिल्ली मुळगावची पेट मयेच्या श्री केळबाय देवळात लेगीत गेली। मात परंपरेप्रमाण पेट देवळात भितर सरूंक ना। देवळाच्या दारावयल्यान ही पेट परस्पर चवाटो हे पारंपरिक सुवातेचेर गेली। मुळगावची पेट मयेच्या श्री केळबाय देवीच्या देवळात येतकीच पूजा अर्चा आणि हेर कार्यावळी जावन मुळगाव आणि मयेची पेट वांगडाच चवाट्याचेर वचपाची परंपरा आसा। मात फाटल्या वर्सा प्रमाण ओनूय हे परंपरेत खंड पडलो। मुळगावची पेट भायले भायर वतकीच मंगळारा सांजे मयेच्या नायक गटावतीन श्री केळबाय देवीची पेट नेसयली। उपरांत राती ही पेट चवाट्याचेर वेली। खंयच्याय परिस्थितीत माल्याची जात्रा जातलीच असो भाविकांक विश्वास आसा। आज आम्ही हांगा आयिल्ले आसा ते चैत्र शुक्ल पंचमी ते कालचो दीस ते चैत्र शुक्ल अष्टमी पर्यंत रात्रीचो जीव हे माल्याची जात्रा ती जात्रा बरे भाशेन संपन्न जातली अशें आमी देवी करून सांगता। केळबायची पेट आनी मुळगावची पेट देवीची पेट हांगा येयल्ली आसा आनी तशेंच फाल्यां भिडम आनी भिडंकरीची जी जात्रा पारंपारीक त्या माल्याची जात्रा जातली। माल्याची जात्रा 24 तारीख बेस्तारा आसा। तुका पसरल्या जाय की जात्रा जावची ना आनी कितें अडचणी कितें येतले अशें कितें ना कितें तरी आसता। समाज श्रेश्ठ म्हणटात ते कांय ना कांय तरी वायट पसरता त्या मेशिकान लोकांनी येवंक पडचें न्हू आनी जात्रेक येवचें अशें आमी कळकळीचें आव्हान करता लोकांक भाविकांक आनी सगळ्या आमच्या लोकांक। जात्रा जातलीच बरे भशेन जात्रा भाविकांच्या कृपेने आणि सगळ्यांच्या लोकांच्या कृपेने बरी भाशेन जातली। देवी कडेन मागता की हो उत्सव बरे भाशेन करून घेवचो आणि उमेदीन करून घेवचो आणि सगळ्या भाविकांनी येवची अशी माझी विनंती आहे। आणि सगळ्यांक नमस्कार, सगळ्यांनी जात्रेक येवचें अशी माझी। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।